आणि हाजो व्हडलो उत्सव सुरू जालो। आयज ताका 116 वर्सां जाली। 116 वर्सांचो दिंडी उत्सव जो आसा तो दिंडी उत्सव मडगांवकारांचे सगळ्यांचे व्हडले दायज। जशे आमी शिरगांवची जात्रा अशी म्हणटात, जशे आमी डिचोलेचो वीरभद्र म्हणटात किंवा घोडेमोडणी आसतली किंवा बाकी कितें आसतलें अशें जशें म्हणटात, तशें मडगांवकारांचें कितें जांबावलेचें कितें गुलाल तसो मडगांवकारांची दिंडी। ह्या दिंडेक एक बरें चैतन्य येवपाक लागून आमी दामबाबाले घोडे ही सांस्कृतीक संघटना जी आसा आमची तुमची आमची तिणें आकाशकंदील स्पर्धा पयलीं करताले, आनी मागीर दिंडी बद्दल स्पर्धा करपाक सुरू केली। दिंडी जाका मागीर दिंडेचो हे उत्सव फील येवचो आनी वेगळीवेगळी पथकां आसा ती तातूंत भितर भाग घेवन ते दिंडीची शोभा आनी वाडयताले। आनी त्या तरेन एक दिंडी ही हरिमंदिरा कडल्यान सुरू जावन ती स्टेट बँके कडेन येता आनी थंय रिंगण जाता आनी त्या रिंगणांत ते आपले परफॉर्मन्स करता। म्हाका दिसता ह्या वर्सा तातूंत भितर आनी एक खुशीची गजाल आसा ती म्हणटा ती दिंडी ही गोंया सरकारान सरकार मान्य ही दिंडी उत्सव केल्लो आसा। हो आतां सरकाराचो राज्य महोत्सव जाल्लो आसा आनी म्हणून राज्य महोत्सवा खातीर दिंडी आमी आनी इल्ली नेटान फोलोवची, लोक आनी इल्ले येतले, आनी इल्ले पार्टिसिपंट जावचे, त्या खातीर वेगवेगळे नवीन तातूंत भितर संकल्पना नवीन नवीन ह्या तातूंत भर घालपाक आसा। सद्या महाराष्ट्रान एक प्रोग्राम धुमाकूळ घालता, ताचें नांव आसा अभंग रिपोस्ट किंवा व्याख्यान ते नांव विसरलो आख्यान तोंडार आशिल्ले काल सुद्दां अशे दोन प्रोग्राम वेगवेगळ्या जाग्यांनी जाता। तरुणाईचो तर तातूंत भितर सामको भडीमार सामको म्हणजे अशे ह्या सनातनी इतले वर्स चालू आशिल्ले ह्या अभंगाचे हातूंत भितर यंगर जनरेशन यूथ जनरेशन आसा तें भितर सरून तो प्रोग्राम भितर आनी वांटेकार जाता। आमकां मडगांवकारांक पळोवपा खातीर तो प्रोग्राम 1 तारखेक मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर जातलो। 1 तारखेक मल्टीपर्पज ग्रावंडाचेर सांजचे 7 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी एकमेकांक सांगून आपल्या हाजेर पोस्ट दवरून पोस्ट न्ही स्टेटस आनी कितें हें करून एकमेकांक सयऱ्यांक बी दिंडी तर तो प्रोग्राम पळोवपाक मुद्दम येवचे। त्या दिसा लोकांचो पावस ते पडपाक जाय, तो पावस येवपा ना लोकांचो पावस आसपाक जाय। जाणका तांकां मडगांवकारांक दिंडी एक सुंदर प्रोग्राम जशें आमी पयलीं दिलीप म्हाका परत परत म्हणटा मदर गुरगारी ते सांगता की आमी एकदां रविंद्र भवनान एक बरे बरे कार्यावळ आनी बरे प्रोग्रामाची सारकी मांदियाळी दीत आसा तेन्ना आनी आतांय तशें हो एक प्रोग्राम हांगसर ना तो थंय आसा, थंय पळोवपाक तुमी येवपाची आनी ही दिंडी जी आसा ती दिंडी सक्सेसफूल करपा लागून सगळ्यांनी वांटेकार करचें। हांव दामबाबाले घोडे संस्थेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आयज तुमकां सगळ्यांक सांगता की तुमी सगळे मेंबर्स आसा ते जे रजिस्टर तेंचो नांव बरयता तितले मेंबर ते हातूंत भितर ती सक्सेसफूल करात आनी चड वेळ घेना। सागर गावडे तुमकां दिंडीचो कामो तुमकां दिंडी पदव्यां ताल सूर बाकी सगळे मृदंग हाजे सगळे शिकयतलो। कार्यशाळी कित्याक जाता की आमी कांय चुकता अशें न्ही, कार्यशाळी प्रॅक्टीस करपाक जाय। कार्यशाळेच्या निमतान आमकां आनीकय खुबश्यो गजाली सगळ्यो मेळटा त्यो हातूंत भितर एड जातल्यो त्यो सांगतले ते आनी तातूंतल्यान आमी फुडें वचुया, ह्या परंपरेचे भितर आमी वांटेकार जावया। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।